बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सगळ्या ख्रिस्ताची कृपा दैवाचं मोह आणि पवित्र आत्म्याचं एकूण तुमची सोबत असो तुमची सोबत असो
मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज आमच्या परबेचो दीस. आमी सगळीं ह्या देव मंदिरांत हाजीर जाल्यांत. वैलांगिनी सायबिणीच्या नांवान आनी मोगान तुमकां सगल्यांक कुरपेचो येवकार. आमचो परबेचो विशय मारिया आमची आवय जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां आपयता. मारेन आपल्या जिवितान देवाचें उतर आयकलें आनी नियाळ्ळें. देवाच्या उतराक ती उक्ती रावली आनी बापाची कुशी मानून घेतली. आयज मारिया आमकां जेजूचो पाटलाव करूंक आपयता. तर जेजूचो पाटलाव आमी करून देवाक आमच्या जिवितांत अनुभवूंक आनी सासणीक जिविताक वेंग मारून ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमकां आंकवार मारयेची मजत आनी बापाची कृपा मागुया. मारिया आमची आवय तिच्या जल्माची दबाजीक परब मनोवंक आमी हांगासर एकठांय जाल्या. तर मारिया ह्या आवय खातीर देवाक दिनवासुया. दुसरें हे आवय वरवीं आमचेर जायती बेरसांव पडून मागुया. तेच बरोबर आयज हे मीस आमी केरी भाशेन भेटयता सगळ्या आवयां खातीर आनी बायलां खातीर. तशेंच आयज हे मिसार आमी मागता जोनस डिसोजा, वॅन डिसोजा, कुसदेव पायस आनी दुसरी आमची बाबयणां आयज वाडदीस मनयतात तांचेय खातीर आमी मागता. आनी जायती पावटी आमच्या जिवितान मारिया आमची आवय देवाची कशी करून जियेली. आमी चुकल्या. हे वेळार काळ संतान दूख धरून देवाचे आनी एकामेकाचें बोगसणें मागुया. सगळी ल्हानविकायेन देवाची काकुती कुलो करून म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडार उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. हे पसत बागेर सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं. आमची पातकां भोगसून आमकां सासण्याच्या जिविताक पावों. आमेन. Soumya Kaklut,
jatuh foi bapason aming tukang baganda Sonya Jesus Krista Papacha ikhlas buta Sonya Deva Cishini Tu samsara cipakatai Amci kaklutku Tumpah baca usiat posai Amci makin aku mungkin Pitiak powi atmya sangkati Timpah paci memeng Jesu Krista Eklos tu powi Eklos tu Ishwar Eklos tu Parmeshwar Amen प्रार्थूया स्वर्गीच्या बापा आमच्या सुरुणाराक मनशा गोडीचे खातीर ओगोणीचा एनवायन मोगान तुवें बागेवन आंकवार मारीक जल्मा हाडली हो तिचो जल्मा दीस व्हड संत सान समोर विंता आनी तुवें वेचून काडलेली जेदूच्या आनी आमच्या आवयक फावो तो मान दिवूंक आनी तिचो मोग करून आनी तिची देख आनी मजत घेवन भावात आनी बरवशान मोगान वाडत वचून तुजी भरपूर कृपा दी म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पदा वरवीं तो खरो देव तुजी सगळी पवित्र आत्मेचो एकपण जशी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना मिकयस प्रवादेच्या पुस्तका वेलें वाचप पूण तूं बेतलेहेमा एफ्रेता जुदाच्या कुळा मदें तूं बोव ल्हान तरी इस्रायेला वयर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो ताचो ओरोम न्हय आतांचो पूण बोव पुर्विल्ल्या काळाचो ते पासत जी जल्मा हाडची आसा ती जल्मा हाडी पोरयान सर्वेस्पोर तांकां सोडून दितलो उपरांत तांच्या भावा भयणीचो एक उरलोलो जमो इस्रायेलाच्या पुताधुवांच्या एकवटान परततलो तेन्ना सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाचो प्रताप फाकून तो तीर रावतलो आनी आपल्या हिणांक चोरयतलो आनी ती भिरांती विणे रावतली कित्याक तेन्ना तावन ताची पदवी प्रितुमेच्या शिमाचेर पोरयान पावतली आनी तोच शांतीचो कुंवर जातलो देवाचें उतर हें चो जबाब हे परी गावन जातलो तुझ्या दोयल मोगाचेर पात्यून आसा तुझ्या दारान सुटलो म्हणून आनंद बोरिसा मोची कली सर्वेस पोरा
corazones, awalangan murkota. Sorbesporan maka mukta kuilo, tachika tirhau taka, kayo nang kaita. Powodya sorbespora janawa, stotra sun, kita kaita. Coba. Sorbespora sobe, awalangan murkota. Sorbespora sobe, awalangan murkota. Pagyun Paulun, Rom Karang, Broilole, Chitivele, Watsop, Baba Boininu, जी कोण ताचो मोग करता आनी आपले येवजणे पोरमोणे जे कोणाक ताणें आपयल्यान तांचे बरोबर सगळ्या वस्तूंनी देवाच्या बऱ्या वावुरता हें आमी जाणो कित्याक जे कोणाक देवान आदी फुडेंच ओळखून काडल्यान तांणी आपल्या पुताचो उपकार घेवंक आनी असो तो सोबार भावा भयणी मोदलो मालगोडो जावंक तांकां ताणें आदींच विचल्यांत जे कोणाक ताणें आदी फुडें विचल्यांत तांकां ताणें आपोणें केलां आपयल्यान तांकां ताणें प्रमाणीकपणूय दिलां प्रमाणीक केल्यांत तांकां ताणें तशींच मोहिमेवंत केल्यांत देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार उद्गार संतोषाच्या उल्हासांनी समोरुया सोगली आमी हो जल्मा दीस आनंदाचो निती आंकवार देवा मातयेचो जेजू क्रिस्ताक आमच्या देवाक प्रमाणीकपणाच्या सुर्याक मारीन उदेसो केलो सर्वेश्वर तुमची सोबे आसू तुमची सोबे आसू मादेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताची सुवर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी ताच्या आवयक मारेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर चल्लें पूण ते एकठांय जिवच्या आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गर्भेत जाल्ली मेळ्ळी तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्त येसडून दिवचें केलें कित्याक तो धर्मून मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवन ताका खुशी नासली ताणें अशें येवजिल्लें आसतना ताका सपनांत सर्वेस्वराचो एक दूत दिश्टी पडलो देवदूतान सांगलें सुजे दाविदाच्या पुता मारेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाताक घेवंक भिवू नाका
कित्याक तिच्या कुसव्यान गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी समवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतली, कित्याक तो आपले पोरचीक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान बाकणाऱ्या वरवीं अशें सांगलोलें पळयात, एक आंकवार चली गोरबे जातली आनी ते एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव अशें नांव घालतली. उतर पाळोवन येवचे खातीर हें सगळें घडलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमाने Wakani tuka Krista. अशा मोगाच्या भुरग्यानो, कितें भशेन आवयानो, दादल्यानो आनी भाव भयण्यानो, आयज आमी खुशाल जावंक जाय आनी जायत्या जाणांच्या तोंडार ही खुशालकाय दिसता. कित्याक आमी खुशाल? पयलें म्हणल्यार 9 दीस सुमार 10 दीस आमी आमच्या कॉपेलान तयारी केल्या. 10 दीस आमी हांगासर रायल्या, देवा उतर आमी आयकलें आनीक आयज ही पुर्वीक आमी तयार जाता. आयज कसली परब काय ती? परब आंकवार मारीच्या जल्माची परब, बर्थडे ऑफ आवर मदर. आंकवार मारया कोण ती? आमची आवय ती. आनी ही आमच्या आवयचो वाडदीस मनोवपाक, कोणाचो वाडदीस मनोवपाक आमी खुशाल जाता. मन वचून काळें घालचें पडटा, तोंडें मातशें काळें करचें पडटा. पूण बर्थडेक वयतलो जाल्यार बरें दोळेफूल न्हेसूंक जाय, पेजाद न्हेसूंक जाय, तोंड मातशें मेकअप बी करूंक जाय, कित्याक बरें दिसूंकूय जाय, कित्याक वाडदिसाक वेता. म्हणटरी बाबडीनो, आयज हो दीस मनोवपाक आयले आसतना कांय वस्तू मारेच्या जिवितांतल्यो आपणायल्यो आमकां जाय. पयलें, मारेचें जिवीत म्हणल्यार पवित्र जिवीत. इमी आदी नोवेना बी असो लोक करिनासलो. पयल्या शेंकड्यांनी अशी नोवेना करिनासली. कोण करताली नोवेना आनी कोण कोसतालें फेस्त? खंय चेडवां कोत्तालीं. कित्याक? चेडवां कित्याक कोत्तालीं? चेडवां कोत्तालीं की मारी तूं नितळ निर्मळ, म्हज्या आख्या जिवितान हांवें नितळ निर्मळ जिवूंक म्हाका बळ दी म्हणी नोवेना आनी फेस्त कोण कोत्तालीं? चेडवां कोत्तालीं. टू प्रे टू मामा मॅरी, मामा मॅरी, यू आर होलिएस्ट वुमन, ब्लेस्ड अमंग वुमेन, तूं पवित्र आसतरी म्हाकाय बी म्हजे फुडल्या जिवितान पवित्रयेन जिवंक दी. अशें म्हणून ही नोवेना आनी फेस्तां कोत्तालीं. पूण पयलीं सान करीत आयल्या पौश सभा. पूण मारेच्या जिवितांतल्यो 3 तारख्यो मातशें उडक्यो आसल्यार बऱ्यो. कोण सांगता? मारेचो एक व्हडलें फेस्त आमी कोत्ता आनी ते दिसाक ती निश्कळून आवयच्या कुसव्यान सोमवता म्हूण. खंयची तारीख? 8 डिसेंबर. 8 डिसेंबर तुमी तो कावंट करीत आनी कावंट करीत गेले जाल्यार आयज कितलो डिसेंबरू? डिसेंबरू? सप्टेंबर. 8 डिसेंबर ते दिसाक ती आवयच्या कुसव्यानूच नितळ निर्मळ पातकाविणे सोंबवली, गोरव सोमवलो. आनी 8 डिसेंबर टू 8 सप्टेंबर गेल्यार कितले म्हयने जातात? 12. कितले काउंट करात? कितले जाले? 9 म्हयने जाले. म्हणटरी पवित्र सभा 8 डिसेंबर ती आवयचे कुसव्यान निश्कळून गोर सोमवता. 8 तारखेर मनयता जाल्यार सप्टेंबराची 8 तारखेर तिचो जल्माचो दीस मनयता. 2 गोर सोमवली, जल्मली आनी एक व्हडलो दीस कांय दिसा फाटीं आमी मनयला. केन्ना रे बाबा? 15 ऑगस्ट. कुडी ओतमेसूर देवान तिका स्वर्गार व्हेली. पूण मारेच्या जिवितांतल्यो ह्यो 3 तारख्यो 8 डिसेंबर, 8 सप्टेंबर आनी 15
15 थोड़ी बड़ी होगी हाँ जेमेता 15 ऑगस्ट कुडी वचमेसर स्वर्गार वता कित्याक ही पवित्र सभा जाणी जाय ते धाकटे धाकटे पर्व आहात कित्याक ही पर्व मनयता ताचेर मातशें नियाळ करुया पयले देवान कोणाक रचलो दादल्याक वा बायलेक आनी मागीर कोणाक रचली बायलेचें नांव कितें एव म्हणल्यार कितें जीव मदर ऑफ लायफ फूल ऑफ लायफ जिवीत दितेली वस्तुरेक ताणें म्हणलें कितें एव पूण हे जिवीत दितेले वस्तुरेक नाळ्ळी कोणें जिवीत दितेले वस्तुरेक नाळ्ळी देंवचारान आनी जिवीत दिवचे सुवातेर कितें दिवं पावली मरण कोश आनी हे खातीर ही एवेक देंवचारान फटयली देखून देव ओरंबाकू एक वस्तुरी विचून काडटा ती म्हणल्यार मारिया मारिया म्हणल्यार कितें जायत फावट सांगलां हांवें मारिया म्हणल्यार कितें कितले आहात मुगो आमची मारिया एकटें तर सांगात मारिया म्हणल्यार कितें हितू बी येतात वॉट मीन बाय मारिया मिरियम हन्ना अन्ना मारिया म्हणल्यार कृपा ग्रेस हन्ना मिरियम मारिया मेरी हे सगळ्या उतराचो अर्थ कितें कृपा कृपा आनी कृपेन बोललेली वस्तुरी कोणाची खुशी कोत्ता लूक चॅप्टर 1 वर्स 37 and 38 ही आसा सर्वेस परेच चाकरून जावं म्हजी सवे तुज्या उतरा परमणे मार एवा देवतारीची खुशी कोत्ता जाल्यार मारिया कृपेन भरून कोणाची खुशी कोत्ता देवाची खुशी कोत्ता दुसरी बाबड न्हू मारिया एक भावार्थाची वस्तुरी कसली वस्तुरी भावार्थाची वस्तुरी द मॅरी इज अ मदर ऑफ फेथ वुमन ऑफ फेथ भावार्थाची वस्तुरी आनी सगळ्या आपल्या जिवितान ती भावार्थान जियेली जोचे शुभदमान जॉन चॅप्टर 2 वर्स 1 to 11 हांगासर मेळटा ती सिसांग एका सिसांग आनी चाकरांक सांगता तो सांगीत दितले तुमी अरे कोण पिसो रे ती धोणां द्राक्षा रक्षान बोल्लो एका रसान बोल्लोली वायनान बोल्लोली तेतून उदक घातलें जाल्यार तुमी आतां घरा गेलीं सगळीं आनी उदक घातलें जाल्यार तेतून वायन तयार जाता घरकार म्हणटलो आयज गेले आनी मातशें तकली सोडून आयली कितें गो तुमी अरे धोणां बाटली आहा ती तितून मिल्क आहलें दूद आहलें तितून काडलें उदक भरलें आनी दूद जाता जूज जाता ना पूण ही वस्तुरी भावार्थाची वस्तुरी आनी देखून ती म्हणटा धोणां उदकान बुरात आनी उदकान बोल्लोली धोणां तो सांगीत तितलें करात धोणां उदकान बोल्लोली ती दाकार रोसान बदलतात पावडे न्हू मारिया भावार्थाची वस्तुरी आमी भावार्थाची वस्तुरी जावया भावार्थाची मनीस जावया दुसरें मारिया न्हू सगळी देवाची संवसारची म्हणल्यार कांय ना तिचे सगळें देवाची देखून बाबडे न्हू हे तेरसाचें मागणें पळय आसा तें मातशें घट केल्यार बरें हे वेळार म्हाका उडक आसता सेंट डॉमिनीक 12-14 ह्या वर्साक एक सेंट डॉमिनीक हाचे जिवितान घडलें जाय तो व्हडलो गांव तो हे गांवांत सगळो खोटो लोक आसलो आनी कोणूच देवाचें उतर मानून सगळीं काळोखान खोटेपणान आपल्याच हितून जियेतालीं आनी ह्या डॉमिनिकाचेर निराशीपण आयलें कितें करुया लोकां खातीर आनी तेन्ना सायबीन माय ताका रोजराचें कों दिता आनी म्हणटा हें कर हें घे हें हात्यार घे आनी वच फुडें बाबा आयज जायत्या घरांनी आमच्या कुटुंबांनी आमी थोकल्या आमची समुदाय आमी थोकल्या देवा आनीक आमच्यांनी फुडें वचपाक जायना मारीक सांगुया आनी जाता तितले तेच करीत रावया तुमी प्रवेश करता आसतना गाडयेन वेता आसतना वेरेवर यू आर
प्लीज प्रे रोजरी. रोजरी इज अ वेपन. एक आमकां हातयार आमी खरी भशेन सैतानाची जुयत व्हरूंक. भावनो सदांच मारीक आमच्या आवयक आमचो हुस्को आसता. तुम्ही आतां जायत जाणां घोडी आवय पडल्यात आनी घोडी भुरगीं घरा उरल्यांच आहेत. कित्याक लागून घोडी तुमकां येवचें पडलें. तुमचें मन हांगा आसचें ना. खंय आसतलें घरा. आरे कितें करता काय बाबा हिंगा काय थिंगा काय हुस्को बोगोर हुस्को. हिंगा घोडी दादले आसतले घोडी घरा लागीं बायल ना. बाय खंय गेलो काय चेडो खंय गेलो काय. तशें आवयक आमच्या आवयक सायबीण मायक आमचो हुस्को बोगोर आपल्या भुरग्याचो हुस्को आसा. देखून जायत्या गांवांनी ती दिश्टी पडली. 13 मे 1917 वर्साक खंय दिश्टी पडली. फातिमा लुसी जासिंतो आनीक आनी फ्रांसिस्कोक दिश्टी पडली. ती सायबीण माय बलंकन ह्या गांवान हुस्क्यान भरून ह्या भुरग्यांक दिश्टी पडली. ह्या भुरग्यांच्या जिवितान निराशीपण आसलें. तांचे कडेन कुटुंबान निराशीपण आसलें. त्या गांवान घोडी तितलो भावार्थ नासलो. घोडी सोल्जर वेता आसतना ते सगळे आकांताक सांपडलेले. सायबीण माय आमच्या गोरसांक पावता. आमचे हुस्के मनांत उत्ता. बाबनो निमणी हुस सांगून दिसता ती म्हणल्यार जंय सायबीण माय आसा थंय देवाचें हाजीरपण आसा. म्हणजे जंय आमी सायबीण माय आसा थंय देवाचें हाजीरपण आसा. आमकां दिसता हे काना गांवान लोक न्हू. अशें घडलें 6 ऑगस्ट 1945 वर्साक जपानान नागासाकी आनी हिरोशिमा हांगासर बॉम्ब घातले. आनी बॉम्ब घालून आख्खी सिटी काबार करून उडयल्यो. इतले बॉम्ब पटेश्वरीक मिलार घडली. कितें मिलार घडली. जेजुईत पाद्रीचें खंय एक घर आसलें आनी सगळे जेजुईत पाद्री वयरसान बॉम्ब पडटात आनी आख्खी सिटी कितें जाता लासून गोबर जाता. आनी हे सगळे खंय हे जेजुईत पाद्री सगळे सारवार जाले. तेंच्या घरात एकूय बॉम्ब पडूंक ना. कित्याक हे पाद्री खंय त्या वेळार रजराचे कोत घालून घेवन धिमीर रावून कितें करताले रोजरी करताले मागणें करताले. देखून तांच्या घरात एक लेकून बॉम्ब पडलो ना. आयज तरी आमी मागण्या गोट रावली देवाची उतरां गोट रावली जायते बॉम्ब पडटात. संवसार देवसार पातोक सगळे कितले म्हूण हुस्के आयकूं ती. देखून बाबणू परतून ती आमकां मागणें करूंक शिकयता. हुस्क्यान भरलेले आवय मागणें करूंक शिकयता. आयज केर भशेन निमणी हुस मनांत दवरिया. ती म्हणल्यार जेजू क्रिस्त तिणें आमकां दिलो आनी जेजून सगळ्या संवसाराचो मोग केलो. John chapter 3 verse 16 God loved the world so much he gave his only son all those who believe in him they may not perish. देवान संवसार इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. आयज बाबणो एक वस मागुया. एकूच वस माग. देवा म्हज्या घरान येवणे आसा. देवा म्हज्या जिवितान ही वस्कोते आसा. म्हजे देवा म्हज्या खासगी जिवितान हांव सांडलां. मारिये एकाना गांवाचो उडगास दवरिया. तांगे त्या वेळार वायन नासलें. आयज घोडे आमच्या घरान शांती ना. आयज घोडे आमच्या जिवितान सुसेग ना. आयज घोडे आमच्या जिवितान ही खुशालकाय ना. आयज घोडे आमच्या जिवितान हो भावार्थ ना. माई आमची खातीर विनंती कर. माई आमचे खातीर माग. माई आमकां पाव म्हणून हे भक्तीन हे फेस्त मनयता आसतना मागुया. सगळीं उबी रावया. मारीन
देवाची बाबात उरलो. आमी देवाचेर आमचो बाबात उचारूं. सगळे आमचे हात सोडुया. सत म्हणटा देवा पवित्र बाबा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुसराक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्या सुताक आमच्या सुनिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी समलो अखबार बरयतां जल्मलो पोंस पिलाताक ताणें कोस सुसले ताका क्रुसार चडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवेदार देवाबाच्या उजव्यार बसलाय जिवितांची वेळ मेल्यांची मनसबी करूंक येतलो. सत म्हणटा पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेत भक्तांचे एकठाण पातकाचे मोक्षणे कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले मुनियारपणान जेजूक आपलो नमुनो कसो घेवन पोरचेक एकाच हिंडान सांबाळून दवरून ताची मोगान आनी उर्बेन सेवा करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमची मागणी आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपस्वार्थ विसरून सेवा चाकरेच्या मनान पोरजेची सेवा करूंक आनी समाजाच्या आनी पोरजेच्या बरेपणा पासत वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. मारिया माय आमकां सगल्यांक काल्तिकायेची नमुनो. मारयेन आपल्या प्रश्नाक सदांच तीरपणान फुडो केलो. देवाचें उतर आमकां शिकयलें. आयज मारयेच्या जल्मा दिसाचो दोबाचो सोमरोपतना तिचीच ते घेवन ल्हानविकायेचें आनी तीरपणाचें जिवीत जिवंक आमोरेचे आनी तेरसाच्या मागण्यांक मान दिवंक आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक सगल्या आवयांक बापाचो आदार मागुया. जायतीं जाण आपले आवयक आजिलांत घालतात कित्याक ताचो सांबाळ करूंक आपल्याक त्रास पडटा म्हूण चिंतून तांकां भायरायतात. असले आवयांक देवाची बुजवण मागतना ताच्या पुतां धुवांनी वायट जिवीत सोडून आपले आवयचो मोग करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमचे हात सोडुया. मारीचे विनवणेन आमकांच देवाक उबारुया. देवा म्हज्या जिवितांत तुजी खुशी करूं. तुजी खुशी म्हज्या जिवितांत जावं. आडकुडी प्रश्नाच्या वेळार तुजो सांगात सुरू आनी म्हज्या जिवितांत आसा ते वस्कुता हितून हांव तुका उबारतां. बापा ही आमची मागणी ह्यो आमच्यो गरजो तूं स्विकार कर. क्रिस्ता आमच्या सुमे वरवीं. आमेन. पेटोनिंग कायन करुया. C27 पेज 39. Nirbonudo
म्हज्या भयणी भावांनो, भुरग्यांनो तरणाट्यांनो, म्हशें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात. की तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, व्हडा मोगाना आंकवारीच्या कुसव्यान आमचे मनशा सुमगी दिल्ल्या तुज्या पुतान आपल्या आवयचे आंकवार पोण इबाडूंक ना, पूण तें पवित केलें. तो सबूत शिजू आमा पातक्या सूर वंदावण्यांतली निबारून दिसान दीस उदीक पवित करूं आनी हे वेळार आमी करता तें आमचे जिणेच्या समर्पण आपल्या समर्पणान तें मानून घेवं म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. तुमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. उयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी शासनाच्या देवा, सोर काळे आनी सोरता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो निधी आंकवार मारीक आमी नमान करतना एका स्थळ्यान आमी तुका वाकणटा, तुका वोन दिता, तुजी कीर्ती पोरगोटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कुरबीन ती कुरबी आनी तुज्या एकल्या स्पुताची ती आवय जाली. सासणी प्रकाशणे संवसाराक फांकविलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी, ताचे उदेशी देवदूतान सुर्गीचो सगळो दरबार तुजी तोर महिमा वाखाणटा. तांची सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी आनंदान तुजी स्तुती गायता. बापा खरंच पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इदेणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमेर क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपली कुशीन कुश मरण सुसुबीची आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मुळ्ळो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुळ्ळें. हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड
तुमची पासो समोर पोंची तीस पुरी जेवण जातो ताणे खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणले तुम्ही समेज घेयात आनी आपले पियात ही म्हज्या रोगताची खा नव्यानी सासणी कोराचे रोगो पातकाची मोगसणे मेळच्या तुमची पासोत आनी समेज मनशा पासोत ते वारुतोले हे म्हज्या उगडासा कोरा Vartaso good for good to ya. Jesus melo, Jesus ci pozzala, Jesus noviane tolo. Jesus melo, Jesus ci pozzala, Jesus बाबा चिदूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची काज तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी चिदूची कोण रगोस शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीर विस्तारलेची पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापा फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापान सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरिमेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकूत कर तांकां तुजे शगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोजोडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची एमिसान वांटो घेतल्यांची जो आशिर्वाद घाल मागता आंकवार मरे देवाची माये संगती भगिनी दुर्मदान सूर काडे तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासे सुखान आमकां वांटो दी तांची संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजूता पवित्र आत्मेचे एकपणा सुर पदवीदार बापा सुरवंदनाने वैभव तुका सासनाच्या सासना अशें मोवाळ बाबडीनो वरून बागता नितोळ निर्मळ ओसरी देवान विचून काडली आनी आमची आवय करून दिली आमचें मन आमचें काळीज नितोळ निर्मळ करून जिवूंक आमकां शिकय म्हूण हे वेळार व्हडल्यान आनी बाबातान जेजू शिकयलें मागणें म्हणुया आमचे बाबा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज्य आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारार जावं आमचो दिसवतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमची सुबरां बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आमच्या सोडणाराज क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरयता तर आमकां जीवदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय
आणि सूर आकांतातली वाटाय कित्याक शाश्वती पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेच्या धर्मदांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण जे पौसुबेच्या भावाताची दिसका तुजी कुशी परमणे तिका शांती दे आनी तूं सगळ्या एकवटान सांबाळ. जो जियेता राजवट चलयता ससण्याच्या ससनाक आमेन. सुमेची शांती सुद्दां काल तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. एकामेकाक कुशालकायेन शांती दियात. देवाची संसाराची पाप काडटली. आमची काकूट कर, आमची काकूट कर, आमची काकूट कर. देवाची शेली संसाराची पाप काडटली. आमची काकूट कर, आमची काकूट कर, आमची काकूट कर. देवाची शेली, देवाची शेली संसाराची पाप काडटली. आमकां शांती दी, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ओ तो जीवदेव बाबातान ताका शिवतली देवाची खुशी करून जियेतली आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
विश्वास पेटलो माझ्या जीवात कोटाय मिळली जेसू जेसू माझे जीवन इतला हसू बाकी जेसू जेसू माझे जीवन इतला हसू बाकी Nodor putunaini maka novianai kukaile maje hatmai alok lagle Jesu Jesu moche chine kitna hasu bagi Jesu Jesu moche chine नाम का दिलो देवतो Lain Korea E4 page 78. प्रार्थूया प्रितीच्या बाबा आयची साथ जल्मले आंखवार मारी आख्या संवसाराचो बरो आसो आनी मनशाची सोडूनशे फाते म्हूण आमी वळखता देखून दिनवाशी आनी संतोष बरी खासा तिची उरी मनशा सैम्यान आयल्या तुज्या पुताक गुंड्या सऱ्याच्या रुपान घेतला ताच्या आदारान जेजू क्रिस्ताची कोंतरी गूण सोडून बाबा ताका आमचो सुरवंडार म्हूण मानून घेवन आनी ताच्या एकवटान सदां काळच्यो समेस मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता
आम्ही मागता तुझ्या पुताची तुझे नावे. सर्वेस्वर तुमची सवय असून तुमचे सवे असो. स्वर्गीय बाप पुत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपला आशीर्वाद घालून आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांती आणि मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार